काणी सांगे बोडली माय काणी सांग काणी सांगे बोडली माय दे बरो दिसती तुमका समेस्तांग मोगाच्यानो हांव तुमका एक ल्हान काणी सांगता ती जावन आसा सदीव एक रानांत एक ताळे या सरोवर असले रानांतलो मनसती त्या ताळांतले उदक पिवन आपली ताण निवारताली एक दीस एक शिकारेगार त्या रानाक पावलो आणि थंयसर असल्या ताळ्याचे उदक पियेलो ह्या ताळ्यांतले उदक पिवंक मनसती येतात चलो बायेन शिकारी करियेत म्हूण चिंतून ताळ्याच्या लागशिले एक रुखार राखून बसलो थोडो वेळ उतरलो एक चिताळ उदक पिवंक त्या थाळ्या लागी आयले शिकारेगारान तीर घेवन तयारी सुरू केली चितलोन ताका अकस्मात पळयले ए शिकारेगारा तीर सोडी नाका घरा म्हजी दोन मोगाची भुरगीं आसात हांव येता म्हूण ती म्हाका राखून रावतात तांकां दूद दिवन परत्यान येता उपरांत तूं म्हाका जिवीशी मार म्हूण नम्रतायेन मागले चितलान शिकारेगार ताची उतरां आयकून व्हडल्यान हांसलो तूं का सोडचें गी हाताक मेळ्ळेली शिकारी सोडचो व्हडलो मूर्ख तुजो प्राण व्हरून काण घेवंक हो खेळ खेळटाय ना म्हाका पाती हांव फटी मारिना म्हज्या नेंतुळ्या बाळांचेर दया दाखय म्हूण परतले चितलान चितलाची उतरां आयकून मोवाळ्ळो शिकारेगार एक पोटी ताच्या उतराची परीक्षा कित्याक करूं नजो अकस्मात पाटी येनातल्या री दुसरी शिकारी मेळटा गी पळोवचे म्हूण चिंतून तुज्या उतराक पात येता उतराक सुका नाका वेग्गी ये म्हणालो चिताल संतोषान धांवले तितल्यार आनी एक काळ्या बोट्टांची चिताल थंयसर उदक पिवंक आयले शिकारेगारान तीर घेतलो चितलान ते पळोवन नम्रतायेन धन्या म्हाका जिवीशी मारी नाका घरा म्हजी भायल आनी दोगा भुरगीं म्हाका राखून आसात तांकां पळोवन तांचे लागीं उलोवन येता म्हजी उतरां पातये म्हूण परतले शिकारेगार घुस्पटलो आज म्हज्या नशिबांत उपाशी आसाचे म्हूण बरयल्यार ते सुकूनचे कोणे सामा तूं वेग्गी वचून ये तुका राखून रावता म्हणालो चिताल उडोवन धांवले चिडू चिताल आपल्या भुरग्यांक दूद दिवन शिकारेगाराक दिल्ली भास सांगली तितल्यार त्या काळ्या बोट्टांचे चिताल आयले आनी आपल्या बायल भुरग्या लागीं मोगान उलयलो आपणाक शिकारेगारा लागीं वचूंक आसची संगत तिळसिली चितलाच्या भुरग्यांनी आमी तुमच्या संगत येता म्हूण हट धरले तुमकां सोड आमकां जिवंक जायना म्हणले उपरांत ती सगळ्यां शिकारेगारा लागीं आयली आनी म्हणाली आमी कुटुंबा समेत तुज्या लागीं आयल्या आतां तूं आमकां जिवीशी मार न्हू तुजी भूक थांबय दिल्ले उतार आमी मोडिना म्हणा लागली चितलांक पळोवन आनी तांची उतरां आयकून शिकारेगाराचे खाडीस कडले उतार उरोवन काण घेवंक ती आपलो जीव दिवंक तयार जाली कसल्या निरुपद्रवी मनजातींक जिवीशी मारल्यार देव मेचवाना म्हूण चिंते लागलो उपरांत शिकारेगारान तीर खाण उडयले तुमकां जिवीशी मारिना तुमी संतोषान रावा म्हणालो शिकारेगाराच्या बरे मनाक आनी चितलाच्या प्रामाणीकपण पळोवन देवूच प्रत्यक्ष जालो आनी म्हणालो तुमकां पळोवन म्हाका संतोष जालो म्हणालो ह्या काणये मुखांत आमकां मेळची नीत बऱ्या मनाक आनी प्रामाणीकपणाक जीक सदांच आसतली म्हणलो संदेश मेळटा म्हूण सांगून ही काणी हांव अखेर करता ही काणी आयकल्या तुमकां देव बरें करूं मोगाळ नीती करतारानो काणये प्रेमीनो आनी मोगाचेनो तुमी सकट बरी आसात मू तर
हांवें काणी सांगता आयकतात मू जापी दियाने. बरें तर आयका. लाचार गडाव हे काणयेचें नांव. तें एक रेवेळ गांव. मरुभुमी म्हणटात पळय तशें एक गांव. खंय पळयल्यार राव राव आनी राव. कितले पोंदा खोंडल्यारी रावूस. कांट्यां कुंट्यांची झाडां सोडला दुसरें कितेंच ना. उदा पयस पयस पावस येयल्यार एक दोन तितलेच. भुंय सकट सुकी दाट. त्या गांवचें नांव प्रगतीनगर. नांव मात्र प्रगती. सोडला दुसरें कितेंच प्रगती ना. तांणी घर बांदिचे तर मातयेचे इटे जायचे. इटे करीचे तर माती जायचे. सुमार मैला पयशी एक कणयेंत माती मेळटली. ही माती त्या कणयेंतावन वयर हाडिचे तर त्या मनशा लागीं बिलकुल साद नातले. माती वयर हाडिचे तर गुड्यार सरचे गडवाक मात्र साद आसले. त्या प्रगतीनगराच्या मोनू कडेन एक गडा आसले. सुमार वर्सां तावन मोनू त्या गडवाक माती हाडूंक गळयतलो. एक फांताड सुरू केल्यार सूर्य बुडच्या पर्यंत त्या गडवाक एकच काम त्या कणयेन दोवचें. मोनून गोणयेन भरिल्ली माती आपल्या पाठीर घेवन सुमार पयस आसच्या प्रगतीनगराक हाडचें. मोनू मातयेच्या वापारीन बरे पयशे जोडतलो. पूण येयल्या सेवा करचे एक खाण उदा दिनातलो. अशें केल्यार गडाव छरपेन भरता. कामांत आळशी जाता म्हूण ताका ताजी बायल सांगतेली खंय. तुमी काणी आयकत आसात मू तर फुडें आयका. आतां गडाव प्रायेस्त जाला. पयलेच्या बरी मातयेचें वजन होवंक जायना. 3-4 पटी पडटा. पूण इटे करीचे तर माती चड आनी चड जायचे. ताजे मतारी प्रायले की नासतना मोनू पयलेच्या तितलेच गोणयेन माती भरता. चड माती हाडल्यार चड पयशे मेळटा. देखून मोनू तरणाटे गडवा काडटा. प्रायवंत गडवा मात्र सुटका ना. आतां 2 गडवाच्या पाठीर माती भरून हाडटा मोनू. अशें इल्ले दीस गेल्लेच एक दीस कणयेंतावन वयर येताना जडायेन प्रायवंत गडवाचे पांय काडूंकूच जायना. तरणाटे गडाव वेगी वेगी चलता. वेगी चलाचे मोनू प्रायवंत गडवाक सरसरी मारता. माराची दूख सोसूंक जायना ते कश्ट. लाचार जाल्लेच प्रायवंत गडाव तरणाटे गडवा लागीं अर्दोस मागता. आळे तरणाटे गडवा म्हाका वजे होवंक त्रास जाता. ह्या म्हज्या धन्याक भिरमोत ना. हांवें इतले वजे घेवन मुखार चलच्या बरी ना. म्हजे वजे इल्ले हाळू कर. इल्ले माती तुज्या पाठीवेर घेतले उपकार जातो. ना म्हणी नाका. हे आयकलेच तरणाटे गडाव जाय जाल्यार होवे. सुमार वर्साचो अनुभव आसा. बेस्तेच म्हाका पळोवन मुसर करिनाका. म्हज्यान साद ना. हे आयकलेच प्रायवंत गडाव भितरल्यान खरगता. दूख पावता. दोनपार जाल्लो सूर्य कठीण तापता. एक काजूराच्या रुखार सावळेक गडवाक बांदून मोनू विशेव घेवंक आड पडलो. उरताना कितें पळयता. प्रायवंत गडाव वजे आसुनूच आड पडला. रागान मार घालता. उठाना. उपरांत कळटा ते मेल्ल्या गडवाची माती प्रायवंत तरणाटे गडवाच्या पाठीर बांदता. जडायेन तरणाटे गडाव हांकरेता. गडवाच्या चामड्याक बरे मोल आसा. मांसाकी सयत कांयच आसा. मेल्ल्या प्रायवंत गडवाची मोडे सयत तरणाटे गडवाच्या पाठीर बांदता. जडायेन दिसाकी नखेत्रां दिसतात. तेन्ना पुरासणेन हळटार पांय घालता.
हेणे मोनू तरणाटे गाडवा मान मान प्रगती नगरा करता तेन्ना अर्दो जीव जाल्लो तरणाटे गाडव चिंता हांवें त्या प्रायवंत गाडवाक इल्लीशी कुमो केल्ली तर तेय वांचते म्हाकाय सांगात जातो हांवें व्हड चूक केली हेणे मोनू चिंता त्या तरणाटे गाडवा मान घाल्ले कितले वजे होवंक शकता दुसऱ्या दिसा तावन जर ते वजन माती आनी मार सुकले नान तरणाटे गाडव वेगीच लाचार जाता ह्या काणयेंत आमी कितें शिकता सांगा पळया केदनारी प्रायवंताक मस्ती नाकात आमी एक दीस प्रायस जातात विसरा नाकात देव बरें करूं ओले भुरग्यानो लागीं येया आमी आबानी व्हडली माय तुमकां बुदवंत कोल्याची काणी सांगता चीत दिवन आयकात एक दनपारा कटकटे वात आसतना एक ब्राह्मण काळोखान भरलेल्या रानांतल्यान पाशार जाताना ताका एक ताळो आयकलो कुमोकर कुमोकर ब्राह्मण फाटी घुवन पळयताना थंय एक व्हडलो वाग एक पांजरांत शिरकोन पडलेलो वाग म्हणटा हे ब्राह्मणा भिरमोत पाव एक बडी मुजोर भिरमोत पाव म्हाका ह्या पांजरांतले भायर काड तुका कसलोच उपद्र दिवचो ना म्हूण बरवसो दिता तादळा व्हडली माय म्हणटा अळे रे बाबा केदाळाई सांता बरी उलोवच्या वागाक पात्योंक नजो म्हूण सांगली जाल्यार ब्राह्मणाचे काळीज मोवाळ्ळे पांजराचे दारूक तेकन ब्राह्मणान वागाक भायर हाडलो वाग भायर आयलोच जाय एक जोरान गरजणी घाली आनी म्हणले बरें रे ब्राह्मणा बरें तो बरें काम केलें म्हाका आतां कठीण भूक लागल्या ह्या दनपारा तुंचे म्हाका बरें जेवण म्हणा लागलो तदळो ब्राह्मण म्हणा लागलो राव राव तूं अशें करचें सामान्य देखूनच वागान म्हणलें तेंच लागीं आसच्या हेरां कडेन अभिप्राय विचारया देखून तेंच लागीं आसच्या वडाराच्या रुखा लागीं विचार केलो वडाराचो रूख म्हणालो सैबान हर एकलो मनीस स्वार्थी ते मुझे फांडे कातरतात देखून वागा तू ताका खाव जोड परतून एक रस्त्या लागीं विचार केलो रस्तो बेजारायन म्हणालो सकड लोक म्हज्यार चलोन बेतात म्हाका गण्य करिनात देखून वागा तू ताका खावन सोड त्या वेळार रानांतल्यान बुदवंत कोलो भायर आयलो ताचे दोळे सूर्या बरी परजळताले आनी ताणें विचारले कितें चलता हांगा ब्राह्मणान सगळे विचारले कळ्ळें इतलो व्हडलो वाग एक रान पांजरान कशें शिरकोन पडचे वागाक राग आयलो वागान म्हणलें पळय अशें हांव भितर गेलो भितर वचून दाखयलें एक सवारा जोगलोण्या बरी वचून कोल्यान दारू बंद केली तेदळा वागान म्हणलें उपकार कर म्हाका बचाव कर तेदळा कोल्यान म्हणलें केदळा मिचेर तूं उपकारी मन दाखय न्हय तूं हांगाच राव ब्राह्मणान हात जोडून म्हणा लागलो तुवें म्हजी जीव बचाव केले हांव तुका ऋणी जावन आसा ह्या काणयेचो नीत जावन आसा दयाळ जा पूण बुदवण काय वापार हेरांक पात्योवच्या पयले चिंतून मेट घे पवित्र पुस्तक सांगता
साधो मनीस सगळे पाते येता पूण बुदवण मनीस आपले पावला सत्रायेन घालता. देव बरें करूं. म्हज्या काणयेचें नांव पेल्याक अकमान करी नाका. रानादेगेच्या बोल्ल्यांत एक कोलो मुखल्यान सकटांकी आपूण बरो म्हूण दाखोवन फाटल्यान हरयेकल्याकी मोस करून सदांच सश्याची शिकारी करून ताची मांस खावून सरबेन भरून हंकारांची येतलो. एक दीस सकाळी हो कोलो सश्याची शिकारी करून ताका आपल्या तोंडान साबून दवरून घरा पाटी वेताना गाद्या देगीन एक डोंक बेजार नाश्ते ताणें देखले. ताका कितें पुणी आपणाच्या तोंडांत आल्या मांसाची आशा दाखोवन ताचे तोंडिले वडपूण जोडून ताका मांकड करया म्हूण चिंतून तो ताजे संगी गेलो आनी म्हणालो, डोंका मम्मा तूं कित्याक भारी बेजार आसाय? खावंक कांय मेळूंक ना गे. तोवळ डोंक, ना कोल्या मम्मा 3-4 दीस जावन हांव उपाशी आसा. वय गे तो वतनच घरा वचून ह्या सस्याची मांस रांदता. तूं सांजेर आमगेर जेवणाक ये. आमी दोगांय सांगाता मेळून घट्ट जेवया. म्हणटाना डोंक शीन जायत म्हणाले. कोलो मात्र मोतींतूस, यो यो डोंका तुका शिकयता भूत म्हूण चिंतून घरा वचून सदांच रांदच्याकी आ सश्याची व्हडल्यो व्हडल्यो फोडी करून रांदूंक लागलो. हेणे सांज जाताना डोंक कोल्या मामागेर रेडी जावन आयले. कोल्यान भितर वचून एका बोरशेंत सश्याचे मांस आनी डोंका मुखार दवरले. आतां आमी जेवंक सुरू करया न्ही म्हूण गबा गबा करून खावंक लागलो. पाप डोंक एक फूट साबून तो गिळूंक जायनासतना कोल्याकूच पळयते रोवले. कोल्यान मात्र पाटी मुखार पळयनासतना बोरशी खाली केली आनी डोंका कडेन विचारी लागलो, कशी आसली मांस? डोंकान आपणाक जाल्लो सकट आगमान मोतींतूच गिळन, बरें आसलें कोले मम्मा, म्हाका आपयल्याक तुका देव बरें करूं. तुवें आपयल्या बरी, हांवें तुका आपोवचें म्हजें कर्तव्य न्हय गे. त्या देखून तूं फाल्यां आमगेर जेवणाक ये म्हूण तुज्या घरा फाटीं गेले. दुसऱ्या दिसा डोंकान कोल्याची पसंदीची मांस रांदून ते एका लांब आनी बारीक कुजांत घालून जेवणाक रेडी करून दवरले. कोलो जेवणाक तयार जावन आयलो. डोंकान ताका बरो करून स्वागत केलो आनी म्हळें, कोल्या मामा आमगेर तुमगेर आसल्या बरी बोरश्यो सगट नात. आज हो एक कुजो मात्र आनी तांतून सवे रांदला. आतां आमी जेवंक सुरू करया न्ही म्हूण ताची लांब गमटी कुजा भितर घालून मांस खावंक सुरू केलें. पाप कोलो ताचें तोंड कुजा भितर घालून तोंडाक मांस मेळनासतना परत परत प्रयत्न करते रोवलो. डोंक मात्र एका नंतर एक फोड खावन कुजोस खाली करून एक घट्ट देंग काडून, कोले मम्मा बरें आसलें न्ही गी जेवण? आमी अशें एकामेकाक जेवणाक आपयल्यार कितलें बरें जाता न्ही गी. तवळ कोल्याक समजलें की हांवें ताका काल तशें केल्याक आज ताणें म्हाका अशें केलां म्हूण चिंतून बेश्ट्या पोटार बेजारान घरा फाटीं गेलो. ह्या काणये मुखांत आमी कितें शिकता की म्हळ्यार आमी कोणाक याकमान केल्यार त्याच मापान आमकां पाटी मेळटा. त्या देखून आमी आसतना कोणाक याकमान करचें नाका. जायत मू करिनात मू. देव बरें करूं. देव बरें दीस तुमकां सुमेस्तांक. हांव काकळ वरेडच्या कणजार फ्रिगेद टावन याना ॲस्लेन डिसोजा. हांव एक काणी सांगूंक तुमच्या मुखार हांव उबी आसा. म्हजे काण्याचें नांव जावन आसा वाघ आनी मनीस. एका काळात दोग इश्ट आसले. तांच्या पैकी एकलो मनीस आनी एकलो वाघ. वय दीस एका मनशा आनी वाघा मदली इश्टागात. तांच्या इश्टागातीची काणी तुमकां सांगता, आयका. एक दीस रानांत वस्ती करून आसलो. वाघ भोंवन आसतना तो एका कांट्या वयर पांय दवरता. ताच्या पांयाक एक कांटो तोपता. वाघ दुखीन आ आ
म्हणून व्हडल्यान बोबाटूंक लागलो. ताका मस्त दुखतले, ताका सोलूंक जाय नासले, तो कांटो ताका काडूंक जाय नासलो. ह्याच वेळार एक मनीस त्या रानांतल्यान सोलोन वेतालो. तेन्ना ताका खंयचिगे एक मोंजत दुखीन पिरगोवची आवाज आयकलो आनी आवाज आयकूनच्या जाग्याक गेलो आनी त्या जाग्याक पावतना एक वाघ दुखीन वळवळचे ताणे पळयले. आयो, हो एक वाघ, आतां हांवें कितें करचें अशें तो चिंती लागलो. दुखीन वळवळच्या वाघाक पळोवन त्या मनशाक वाघाची बिरमोत दिसली. ताणें लागीं वचून वाघा लागीं विचारलें कितें जालें म्हूण. तवल वाघान आपल्या पांयाक कांटो तोपलो विशयी त्या मनशा लागीं सांगली. तवल ताणें लागीं वचून वाघाच्या पांयाक तोपलो कांटो काडलो. हें पळोवन वाघाक मस्त संतोश जालो आनी वाघान संतोशान मनशाच्या तोंड लिवन उपकार आटयलो आनी त्या मनशाक कितेंच करिनासतना वाघ आपल्या इतल्याक रानांत गेलो. हें जावन थोड्या दिसा उपरांत त्या रानांत थोडे सोर रानवट मोंजतींक सोन व्हरतले. सोन विल्ल्या मोंजती गांवाक व्हरून ते तांकां हिंसा दिताले आनी तांकां तरबेती दिवन तांचे कण केळून पयशे कमयतले. अशें एक दीस सोन वेल्या वाघांक केळून आसतना तें पळोवन आसलेल्या लोकांनी बोबाट मान सांगली, ह्या वाघान मनशा सांगता कुस्ती करचे आमी पळयचे म्हूण. ते जाल्यार सोरांनी एका मनशाक धन वाघाच्या गुडा भितर घाले. पूण त्या वाघान ताका आक्रमण करूंक पळयलें. पूण त्या वाघान ताका आक्रमण करता म्हणटना आपणाक पयले एका कालार उपकार केल्ल्या मनशाचें तोंड पळयलें आनी वाघ ओगोच रावलो. वाघाक तक्षण उडास आयले. ह्याच मनशान म्हाका कुमक केल्ले म्हूण वाघान त्या मनशाक कितेंच केलें ना आनी त्या मनशाचें तोंड वाघान संतोशान लिवंक लागलो. त्या मनशान मोगान वाघाची तकली पुसूंक लागलो. हें पळोवन उरिल्ल्या सोरांक अजाप जाली. तेन्ना त्या मनशान घडिल्ली गजाल तांकां सांगली. हें आयकून ते सोर आपणाची कर्तुवांक सुटले आनी स मोंजतींक पाटी व्हरून रानांत सोडले. त्या दिसातावन तो वाघ आनी मनीस बरे इश्ट जाले. नीत मोगाचो न्हू ह्या काणे वरवीं आमी समजतांगी आमी हेरांक उपकार केल्यार देव आमकां चिंतिनांतल्या बरी प्रतिफळ दिता. देव बरें करूंक. हांगासर हाजर आसल्यांक सर्वांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. म्हजें नांव जॅकलीन. आज हांव तुमचे मुखार एक काणी सांगू हांगासर उबी आसा. ती जावन आसा एका दोळ्याची काणी. एका हळ्ळींत एक विधव स्त्री आशिल्ली. तिका एक पूत आशिल्लो. पुताक पसूंक बरें शिकाप दिवंक ती घराघरांनी वचून काम करताली. पूण ती भायर वतना हळ्ळींतलो लोक केदाळे तिची नखराकन हांसतलो. कित्याक म्हणल्यार तिका एक दोळो नासलो आनी ती पळोवंक ती विद्रूप दिसताली. हे खंयचे मोतीक घेनासतना आपल्या एकल्याच पुताक रोहनाक बरें शिकाप दिवन समाजेन व्हड व्यक्ती करी जाय म्हणले आशेन भीक मागून तयली पयशे एकठांय करूंक ती तयार आशिल्ली. रोहनाक इस्कॉलाक वचो वेळ लायलो. आवय पुताक इस्कॉलाचे गेटी लागीं सोड, पुता जागृत, बरें कर शिक बंगारा, टाटा, बाय बाय म्हणून ती पाटी आयली. आवयक पळयल्या भुरग्यांनी तुजी आवय एका दोळ्याची गी म्हणून सांगून हांसतना रोहनाक आवयचेर कांटाळो आयलो. सांजेर घरा येवन तिचे लागीं उलयलो ना. पुताचे हे वर्तन पळोवन बेजारीचे कारण कुट्टून विसरतना रोहनान रागान बोबगान, तूं कित्याक इस्कॉलाक आयले? तुजे वरवीं म्हाका इस्कॉलान कितली नखरां करतात. तुका खंय पिण्यासून मनाक जायना गी? प्राय एकमेकवाली उतरां उलोवन सोडली रोहनान. हे घडोवन थोड्या तेंपांनी रोहन नवोदया विद्यालयान परिक्षेन 100 अंकांनी पास जालो आनी ते विद्यालयान चड शिकप जावन रँक मेळ्ळें. त्या घडयेन ताका दिल्लीन चड सांबाळाचें काम मेळ्ळें. 1-2 वर्सांनी ताचे काजारी जाले, भुरगीं जालीं आनी ताणें एक व्हड घर बांदलें. एक दीस सांजेर काळोख पडटना एक प्रायवंत आवय घरा बागला लागीं येवन पावली.
तक्षण ताका कळ्ळें ती आपणाची सावय म्हणून रागान उठोन येवन तूं कित्याक हांगा आयलें? तुजें तोंड पळोवन म्हजी भुरगीं भिवंक आसात हांगाथोन वेताय गी ना भायर लोटून घालीचे म्हणून तिच्या भावल्याक एकद्यान गेटी लागीं वन गेलो. तिच्या दोळ्यांत दुकां देवली. बुकची पुता आनी हांगा येवन तिका दोसिलो पुता म्हणून ती पाटी गांवाक गेली. एका वर्सा भितर रोहन ताच्या कामा निमती गांवाक आयलो. थंय ताच्या घराचो खटीन उडास येयलो. घरा लागीं गेलो. घर खाली आसलें. भितर आवय नातली. शेजारची एकली येवन एका हप्ते पयलीं तुजी आवय मरण पडली पुता. मोचे पयलें हे कागद तुका दिल्ले पुता. तो कारार बसून ते कागद वासी लागलो. पुता मोचे पयलें तुका एक पटी पळजे म्हण म्हाका आशा. ह्या संवसारांत तुका सोडल्यार म्हाका कोणूच ना रे. हांवें तुजे खातीर म्हजो जीव जरायला. तूं व्हड व्यक्ती जायची म्हण हांव आशेली आनी तें तूं जालाय. पूण एक विशय मात तुजे थोन लिपोवन दवरले पुता. ते हे मुखान तरी सांगता. तूं ल्हान आसतना एक कोंकणान तुजो दोळो तुवें हुगडोवन घेतलोय. धाकटेर म्हणालो जीणभर तूं एका दोळ्याचो आसतलोय ना तर कोणे म्हणी दोळे दिजे म्हणून. म्हजे लागीं तितले पयशे नासतले पुता. देखून म्हजो एक दोळो हांवें तुका दिवंक धाकटराचे पांय हांवें धरले. आज फाल्यां मरची हो पूण तुका लांब जिवीत आसा म्हणून म्हजो एक दोळो हांवें तुका दिलो. ए दोळ हे विशीं सांगिनातल्याक म्हाका बक्षी पुता. तूं रडा नाका पुता. हांव मेळना प्रंतपणी म्हाका एक पटी माय म्हण आपय पुता. तितल्या रोहनान माय म्हण आपयलें. ती बोब आयकूंक संवसारांत आवय नातली. ह्या संवसारांत भुरग्यांक आवय सार. भुरग्यांनी तिचो संवसार सोबीत करी जायना गी. धन्यवाद. हांगासर जमलेल्यांक समेस्तांक देव बरो दीस मागता. हांव अशोकनगर फिरगजेतावन आशिल रेगो तुमच्या मुखार काणी सदर करूंक संतोश पावता. त्या काणयेचें नांव जावन आसा पट्टू बायन पडलेले गडाव. अदी मागा एका रायतान ताच्या कामा खातीर एका गाडवाक पोसलें. रायताच्या हितलांत एक व्हडलीशी पट्टू बांय आसली. तांतूं उदकच नासलें. ती पणगील पडलेली आनी त्या एका दिसा ते गडाव हितलांत भोंवतना त्या पट्टू बांयन पडलें. बांयतावन वयर येवंक ताणें मस्त प्रयत्न केले पूण ताका साध्य जालें ना. देखून ताच्या येजमानाक कळोवचे खातीर ताणें अरबयो मारूंक सुरू केलें. गडवाची हाक बोब आयकून रायत धांवूनच सायलो. बांय तितके गुंड आसल्यान ताका ताच्या गडवाक वयर हाडूंक जालें ना. पूण गडाव आतां म्हातारी जाला. खंयच्या कामाकी प्रयोजन ना. हाका ह्या पट्टू बायतन सोदचें बरें म्हूण आपणा इतल्या सांगून तो ताच्या घरा गेलो. पूण गडाव मात्र बोब नासलें. सगळी रात जाल्यार ताचो गालट मुगदलो ना. ह्या सकिंक्रांट्यांक आयकून घरच्यां न्हीद पडली ना. आतां कितें करचें म्हूण तांकां तकली उंच जाली. कशेंच ते गडावन त्या बांयतच मरतले. पूण मागीर ती बांय पुडेचे पडटली. देखून आतांच वचून आमी त्या बांयत माती घालया आनी त्या गडवाक जिवे जिवे पुरया म्हूण रायताच्या बायलेन ताका सुचन दिलें. हे रायताकी सारकें म्हूण दिसलें. आतां रायत ताजी बायल आनी दोगां भुरगीं एक एक खोरे घेवन त्या बांय कडेन वचून माती वोट घालूंक सुरू केलें. ते जाला म्हणसर बोब आनी गालाटो मारनासले गडाव थंड जाले. धनी बांयत माती घाल आपणाक वांचयता म्हूण ताणें चिंतलें. वयतान पडची माती फातर सगळ्याच्या आंगार आनी तकलेर पडूं नासलें तरी माते आनी आंग पापडन माती सिकल घालतले. पूण वयतान माती घालची रायत आनी तिजी पोतीन करन तांचें काम मुंदारूच गेली. पूण गडाव मात्र माती भरून येताना त्या मातयेच्या राशी वयरून रावतलें. निमानी बांय भरून येताना ते गडाव पुट्टकन उठून त्या बांयतावन भायर आयलें. तर मोगाचनो ह्या काणयेंत आमकां कितें लिसाव मेळटा? अशें मनशाच्या जिवितान सयत असल्यो परिगती घडितां कितलेशी पोटी घडटात. घडोनूच आसतात. थोडे असली घडितां घडटना
तकली बघून बचाव जावचो उपाय करिनासतना वा बचाव जावचे प्रयत्न करिनासतना ताच्या पोंदा पडून वेतात. थोडे धैर्यवंत आणि बुद्धवंत मनीस ह्या गाडवा परी खंयच्या अपयान सांपडल्यार कितें पुणी उपाय करून त्या संकश्टांत बचाव जातात आणि हे जिवितांत गरजेचे जावन आसा. अशें बुद्धवंतकाय वरवीं हर एक समस्येक परिहार मेळटा. सोमेस्तांक देव बरें करूंक.